देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुवांवाचो 22-22-33 हिनवालाच्या समयार जेरुसल्यान बेटोनेची परब चलताली. देव मंदिरान सालोमावाच्या तारांगणान जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हटलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां ती कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कधीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ जेरुसल्यांत लोक वर्सावळीचे भेटवणेचो उत्सव समारंभताले. ही परब हिनवालाच्या काळार जाताली. जेजू हे पोरबेक हाजीर आसलो आनी तो सोलोमाच्या आंगणांत भोंवतालो. तेन्ना कितें जालां तें बारीकसाणेन पळय. चित्र तुज्या मनांत हाड. जुदेवांनी ताचे सोर्ब भोंवती वेडो घालो आनी ताका एक सरळ प्रश्न विचारलो, तूं क्रिस्त? जेजू तांकां जायत्या उतरांनी आपल्या जिवितांतल्या आपूण कोत्ता त्या ओचोऱ्यां वरवीं अधिकार दिलोले शिकवणेंतल्यान तांकां सांगतालो, होय हांव क्रिस्त. पूण ते आयकूनय आयकूंक नासलोले परी करताले. ते सोत मानून घेवंक सोदिनासले आनी तांकां जबाब जाय आसलो तांकां जाय तसलो. जायते पावटी असली गोट आमचीय जाता. आमी आयकूंक सोदिनात आनी भावार्थांक वाडूंक सोदिनात. हे जुदेव लोक ताचेर भावार्थ थेविनात कित्याक ते तांच्या मेंढरांतले न्हय. जेजू गवळी म्हूण मानून घेतात, ती ताचो ताळो आयकतात, ताचो पाटलाव कोत्तात. तांकां सासणीक जिवीत मेळटा आनी ती सोदांच आपल्या गवळ्या सांगाता आसतात. जेजू आमचो गवळी म्हूण मानून घेवया, ताच्या हिंडांत रावया आनी आमचो भावार्थ ताचेर वाडोवया. आमेन.